कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक दिल्ल्या मान्यतायेक लागून गोंयचें खूब लुकसाण जातलें. मुळात गोंयचें अस्तित्व ना जातलें अशें सांगपी पत्र केंद्र सरकार प्रधानमंत्री तशेंच केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्याक करतलें अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायकान दिली. तशेंच आमकां आमचो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आनी पक्षाचेर पुराय विश्वास आसा की ते हो प्रश्न सुटावो करतले असो विश्वास लेगीत सिद्धेशान ह्या वेळार उक्तायलो. म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेजीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन घातिल्ल्या बोवाळाचो NSUIन खर निशेध केला. कॉलेजीन बोवाळ घालपी विद्यार्थ्यां आड पुलिशेनूय कागाळ करतले अशें NSUIचो मुखेली नौशाद चौधरी सांगता. सत्तेत आशिल्ल्या भाजपा सरकाराच्या आशिर्वादानूच हो प्रकार जाल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार नौशदान केलो. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात केल्ल्या धरण्या आंदोलना उपरांत आल्दोंचो आमदार कार्लोस फरेरान ओमवीर सिंहाचे कडेन कागाळ करून ह्या प्रकरणात आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करची असो आदेश कार्लोस फरेरान पुलिसांक दिला. शिक्षणीक संस्थांचेर अशें राजकारण जावंक उपकारना हाचो वायट परिणाम विद्यार्थ्यांचेर तशेंच शिक्षकांचेर जाता. दिवचल शारांतल्या मुस्लिम वाडो वाठारांतल्या स्टील कंपनी पासून धुरांचें प्रदूषण जाता अशें कागाळ करीत कंपनी वाठारांत रावपी लोक आक्रमक जाल्यात. शेनवारा आदल्या आनी आतांच्या नगरसेवकांसयत सुमार 100 परस चड लोकांनी रस्त्यार देऊन कंपनीचें काम बंद उडयलें. धुराच्या प्रदूषणाक लागून भलायकेचेर परिणाम जाता अशें ह्या लोकांचें म्हणणें आसा. प्रदूषणा पासून आमची सुटका केली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ह्या लोकांनी दिल्या. मजगतीं दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी आंदोलन करपी लोकांची भेट घेवन तांचें म्हणणें आयकून घेतलें. मिरामार दर्यावेळेर ह्या आदी बेकायदेशीर पद्दतीन बोटिंग वेवसाय चालू आशिल्लो. जायत्या पर्यटकांनी कागाळी केल्या उपरांत आमी मिरामार दर्यावेळेर पर्यटन कावंटर घातलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण आमी थंय क्यू सिस्टम घातिल्ली आसा. हाचो ताकाच फायदो जातलो अशें ताचें म्हणणें.
भारत सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयान मडगांव करमळी आणि थिवी रेल्वे स्टेशन विकसीत करपा खातीर कोकण रेल्वेन केंद्रीय अर्थीक मजत येवजणे खाला 25 कोटी अनुदान मंजूर केला. तातूंतले 13 कोटी मडगांव रेल्वे स्टेशनाक दिला. जातूंत पार्किंग सुविधेत सुधारणा, मल्टी लेव्हल पार्किंग शेड तशेंच हेर तरांनी मडगांव रेल्वे स्टेशना सकट करमळे आणि थिवी रेल्वे स्टेशनाचे सुशोभीकरण करपा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळ्ळा म्हूण कोकण रेल्वेचे उप सरवेवस्थापक बबन घाडगे हांणी सांगले. म्हापसा वाठारांतल्या डांगी कॉलनीत गॅस सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान बार अँड रेस्टॉरंट लासून काबार जाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा डांगी कॉलनी वाठारांत सकाळच्या 5:30 वरांचेर घडली. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. वेळ भगडाय नासतना उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावले. सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान पुराय बिल्डिंगेचे हारशे फुटले तशेंच 2 दुचाकी, MG कार आणि स्विफ्ट गाडींचे बरेच लुकसाण जाले. जाल्यार 50 मीटर आशिल्ल्या सलूनाचे हारशे फुटले. सुमार 10 ते 15 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. माझ्या मतदारसंघात जवळजवळ 30 माणसं आसा. जे मानशेकार बेकायदेशीर पद्धतीने बांद फोडतात आणि कुशिकशा शेतांची हाका लागून वाढ लागता त्या मानशेकारांचेर मामलेदारांक सांगून कारवाय करतलो अशें आश्वासन महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिलें. कुंभार जुवेचो आमदार राजेश फळदेसायन ह्या विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारल्या उपरांत मंत्र्यान ताका जाप दिली. तशेंच दिवाडे एका माणशेच्या कुशीक एक खोप आशिल्ली तें आतां घर जालां अशें करपाक येता काय कितें अशें फळदेसायन ह्या वेळार विचारलें. जेन्ना 300 लोकांची जेन्ना शेतां आसता, शेतकरी एवरी टायम 2-2 पीक काडटा, 2-2 पीक काडटा. पण आतां आनी 2 पीक काडून सुद्दां ते वाऱ्यां लायता, भाजी रोयता. पूण हे मानशेकार कितें करता, एवरी टायम तेंची शेतां बुडयता, तांकां केन्नाच आपलें पोट भरपाक दिना. एक मानशेकाराक लागून 300 लोकांचें कित्याक पोट मारूंक जाय? भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणी बसकेक वास्कोत सुरवात जाली. ह्या पुराय दिसांच्या बसकेन पुराय गोंयचे भाजपा कार्यकर्ते, भाजपाचे आमदार, पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. तशेंच केंद्रीय मंत्री राजू चंद्रशेखर लेगीत हाजीर आशिल्ले. मुखावयली लोकसभा वेंचणूक विचारांत घेवन ही बसका आयोजीत केल्ल्याचे कळ्ळें. एके वटेन राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेक लागून जम्मूतले राजकीय वातावरण बरेच तापलां, जाल्यार दुसऱ्या वटेन शियांच्या मोसमाक लागून जम्मू काश्मीरांतल्या पत्नीटॉप वाठारांत झेल पडपाक लागिल्ल्यान कडकडीत थंड पडला. पत्नीटॉप वाठारांत पाविल्ल्या पर्यटकांनी झेलाचो भरभरून आनंद घेतलो. ताज्या झेलाक लागून पत्नीटॉपांचो पुराय वाठार झेलाच्या धव्या सादरीन लिपला. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान तशेंच गोंयच्यान गेल्ल्या पर्यटकांनी ह्या वातावरणाचो आनंद घेतलो.
म्हादयची राखण करपाक आतां वेगवेगळ्यो संघटना फुडें आयल्यात. आमची म्हादय आमकां जाय असो संदेश दीत केरी 70च्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फैजावतींत आयतारा सायकल रॅली काडली. पणजेच्यान सुरू जाल्ली ह्या रॅलीन सांखळेच्यान दिवचल मये मार्गान फुडली वाट धरली. ह्या रॅलींत वेगवेगळ्या वाठारांतले तरणाटे वांटेकार जाल्ले. म्हादयचेर अन्याय जावंक दिवचे नात असो निश्चय तरणाट्यांनी केलो. जर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कर्नाटकान बसून प्रचार केलो आनी भाजपाक मत मात आमी आमचे म्हादय वळोवपाक दिवचे नात अशें सांगलें जाल्यार आपूण कसलेच खोके घेयनासतना भाजपांत येवपाक तयार आसा अशें आव्हान हांवें विधानसभेत मुख्यमंत्र्याक केल्लें. पूण मुख्यमंत्र्यान ताज्या उपरांत हांवें अशें केलें जाल्यार म्हादयचो प्रश्न सुट्टलो असो प्रश्न विचारलो. देखून ताजे कडेन कापासतात ना हें कळटा आनी देखूनच हांव भाजपान वचपाचो प्रश्नूच येना अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान स्पश्टीकरण दिलें. तशेंच मुख्यमंत्र्याक हांव कितें म्हणटा तें कळूंकूच ना अशें विजयान ह्या वेळार म्हटलें. गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क आनी गोंय नाट्य महाविद्यालयान हांच्या जोड पालवान शेनवारा सकाळच्या 10 वरांचेर फोंड्या म्हालांत आंतर महाविद्यालय ओपन मायक सर्तीचें आयोजन केलें. ह्या सर्तींत पयलें इनाम डॉक्टर दादा वैद्य शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय फार्मागुडींतल्या तन्मयी सहकारी हाका फावो जालें. दुसरें इनाम GVM's GGPR कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्सच्या मेजराज आखारकार हांकां मेळ्ळें जाल्यार तिसरें इनाम डॉक्टर दादा वैद्य शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय फार्मागुडींतल्या दिव्या शेणवी हाका फावो जालें. ही सर्त पुणेच्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या परिशद सभागृहात जाल्ली. दिवचली आयोजीत केल्ल्या रिपब्लीक रनाक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. दिवचलच्या लायन्स क्लबान हे मॅरेथॉनाचें आयोजन केल्लें. 3.5 आनी 15 किलोमीटर अंतर अशा दोनूय गटांत मेळून 600 जाणांनी वांटो घेतिल्लो. भुरग्यां सयत दादले बायलांनी मॅरेथॉनांत उमेदीन वांटेकार जाल्लीं. दिवचले आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी मॅरेथॉनांत वांटो घेतिल्लो. आमदार दोतोर शेटये आनी हेर मानेस्तांच्या हस्तुकीं जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. गोवा मराठी अकादमी फोंडेच्या विभागान साहित्य अभिवाचन संवाद शृंखला ही कार्यावळ आयोजित केली. ह्या कार्यावळीक लेखकांनी विचार तशेंच कथा आनी ललित लेख वाचले. लेखन सातत्यान राखपा खातीर एका तरी दिसाळ्यांत नेमान लेखन करपाक जाय. तशेंच 1-2 पुस्तकां उजवाडा आयल्या उपरांत आपलें लेखन सोडप ना अशें कार्यावळींत हाजीर आशिल्ल्या लेखकांनी आपल्या विचारांतल्यान मार्गदर्शन केलें.
मांद्रे मतदारसंघात बेगीनूच रवींद्र भवन बांधतले अशें आश्वासन दारोलकार हांणी दिलें. मोर्शी सार्वजनीक गणेशोत्सव सांस्कृतीक कला संघ कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय हांच्या जोड पालवान 5 दिसांच्या नाट्य महोत्सवाचे उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. ह्या सुवाळ्याक डेफनेस इंडियाचे जैतिवंत विनीता शिरोडकर हिचो भोवमान केलो. तशेंच साईदास आपटे हांच्या संगीत सावता माळी नाटकाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन जालें. आपल्या सहकारी कर्मचाऱ्यांविशीं गैरवर्तन करचे आदीं समजून विचार करून उलोवपाक जाय अशें मत काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी शशी थरूरान दायलें. आपल्या सहकर्मचाऱ्यांचे हांच्या विशीं न्हय जाल्यार दुसऱ्या पक्षाच्या फुडाऱ्यां विशीं गैरवर्तन करचे आदीं विचार करपाक जाय अशें थरूराचें मत. सगळ्या पक्षांच्या देशाची उदरगतूच जाल्ली जाय, पूण आपल्या पक्षांच्या विचारसरणीक मत मेळ्ळें जाल्यार देशाची बरी उदरगत जावं येता अशें दर एका पक्षाचें अशें मत आसता अशें शशी थरूर ह्या वेळार मत उक्तायलें. मांद्रे जुनासवाडो वाठारांतल्यान न्हंयत बेकायदेशीर पद्दतीन माती उडोवन न्हंय पुरयल्या. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी हो विशय मांडलो. थळाव्या लोकांनी पंचायत मंडळा वांगडा ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा केली. तेन्ना सोमारा जुनसवाडो वाठारांतल्या न्हंयत बेकायदेशीर उडयल्ल्या मातयेची पळोवणी करून पुरायपणान माती काडटली अशी गवाय मांद्रेचो सरपंच अमेश सावंतान दिली. फाटल्या कांय दिसां सावन मांद्रेच्या जुनसवाडो वाठारांत आशिल्ल्या न्हंयत बेकायदेशीर पद्दतीन माती उडोवन न्हंय पुरयल्या. दाबोळे ज्या तरेन झोपडपट्टी वाडल्या ती परिस्थिती मोपा जावची ना हाची जतनाय घेतल्या अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अधिवेशनात दिलें. सानांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान ह्या विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचे मुख्यमंत्र्यांक जाप दिल्ली. तशेंच थंयच्या थळाव्या पंचायतींक प्राधिकरणाचेर प्रतिनिधित्व दिवचें अशी मागणी विरेशान ह्या वेळार केली. पौष म्हयनो लागलो की गोंयच्या गांवांतल्या वाड्या वयलीं सगळीं जाणटी चेडवां बायलां आवय भयणीच्या ओटांचेर धालो गुणगुणपाक लागता. ह्या म्हयन्याची पुनव धरूनच बायलां धालो खेळटात. हाका मालनी पुनव अशें म्हणटात. मोर्जेच्या मरडी वाड्या वयल्या श्री दाडोबा देवस्थानांतलो वार्षिक धालोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. बायलांनी फुगडी, कुमार आनी मडकी, सावज शिकार, लग्न, मोर रोमड, पिंगळी हे धालोत्सवाचे वेगवेगळे प्रकार सादर केले.
गोंया खातीर अस्तित्वाचो मुद्दो थारिल्लो म्हादयचो प्रश्न कर्नाटका खातीर सध्या तरी राजकी वादाचो मुद्दो ठरला. कारण फुडल्या 2-2.5 म्हयन्यां भितर कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणूक जातली. म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर मंजूर केल्लो कळसा बंडुरा प्रकल्पाचो DPR रद्द करून घेवपा खातीर गोंयचो आतां विश्वास उरला तो कायदेशीर लढायेचेर आनी कर्नाटकाच्यो वेंचणुको सोंपप मेरेन तरी हातूंतल्यान कांय निष्पन्न जावपाची शक्य ना. कोळशाच्या येरादारीक लागून फक्त मुरगांवकारांकूच न्हय तर कुठ्ठाळी, वास्को आनी दोनापावला वाठारांतल्या थळाव्यांकूय त्रास सोंसचे पडटात. देखून कोळशाक लागून जावपी प्रदुशणाक म्हजो सदांच विरोध आसतलो अशें स्पश्ट मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायलें. JSWच्या अधिकाऱ्यां कडेन म्हजें उलोवप जाल्लें आसा. येता त्या 2024 वर्सा तांच्या 25 वर्साच्या कंत्राटाचें नूतनीकरण जातलें तेन्ना डोमाची बांदावळ केल्या उपरांत कोळशाचें प्रदूषण उणें जातलें अशें उतर तांणी दिल्लें आसा. मात अशें करून लेगीत जर प्रदूषण वाडलें जाल्यार आमी ओग्गी रावचे नात अशें संकल्पान ह्या वेळार कळीत केलें. दर एका गजाली वयल्यान सभाघरांत हाऊस कमिटीची मागणी करपी विजय सरदेसाय सरकारान म्हादयचो फुडार थारोवपा खातीर नेमिल्ल्या हाऊस कमिटीचो कांयच फायदो ना म्हणटा. हाऊस कमिटी नेमून सरकारान हो प्रश्न कोल्ड स्टोरेजान घातला. इतिहास पळयलो जाल्यार ह्या हाऊस कमिटीचो कांयच फायदो जायना अशें विजयान म्हटलां. कर्नाटकांत वेंचणूक आसा देखून गोंय सरकार फकत वेळ सारून भरपा खातीर हें सगळें करता. समज जर कर्नाटकांत भाजपा परत वेंचून आयली जाल्यार गोंयकारांनी म्हादय साप्प विसरची. कर्नाटक 100% उदक वळयतलें अशी टिका विजयान केली. कांय लोक कोळशाचें राजकारण करतात. कोळशाच्या येरादारी खातीर चड प्रमाणांत प्रदूषण जाता. प्रदूषणा खातीर लोकांक दुयेंसांक लेगीत तोंड दिवचें पडटा. देखून हें कोळशाचें प्रदूषण बंद जावपाक जाय अशें मत कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान उक्तायलें. शेनवारा कुठ्ठाळे वाठारांतल्या चलयांक लाडली लक्ष्मीची मंजुरी पत्रां वाटल्या उपरांत तो उलयतालो. कोळशाची येरादारी केल्ल्यान कोणाक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. तांणी उपजिल्लो अधिकाऱ्याक भेट दिवन आपले प्रश्न मांडचे अशें वाझाचें म्हणणें. हे सरकार फकत इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारूच न्हय जाल्यार कोल हँडलिंग सरकार लेगीत जाला असो आरोप करीत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो निमंत्रक विकास भगतान सरकाराचेर फूक काडलो. केंद्र सरकारान MPT बंदराचेर चड कोळसो हाताळपा खातीर दिल्लो पर्यावरणीय परवानो पळयल्यार भाजपा सरकाराच्या वयल्या इंजिन ह्या गोंयच्या इंजिनाक आपल्याक जाय तशें आनी जाय थंय ओडटा हें कळटा अशें म्हणीत विकास भगतान टिका केली.